हाच्या खातीर ते आंदोलन चलताले। ताजे उपरांत सेंट्रल गव्हर्नमेंटान केंद्र सरकारान सांगले की ते एमेंड करून जावचे ना। बजेटान घोषणा केली ताणें की आमी कॉर्पोरेशन करतले म्हणून। हे लोकांचेर ना, हांचे पूर्ण लक्ष हे इलेक्शनाचेर आसा। म्हणजे निवडणुका हरत काय, निवडणुकेक धक्को बसत काय, कारण मुख्यमंत्री हो स्वता मायनिंग एरियेंतलो आशिल्ल्या कारणान ताका आतां खंय तरी भंय दिसूंक लागला आनी त्या भंया फावटी आज ताका दिसता की आपण कॉर्पोरेशन करूया, नाल्यार हो 2 वर्सां खंय आशिल्लो, 2-3 वर्सां। इतले 2-3 वर्सां तांणी हालान काडले, जे मायनिंग पिडीत आसा तांणी हालान काडले। खूब जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो, जे नोकरेक आशिल्ले मायनिंग कंपनीन तांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो। कितल्या जाणांचे वेवसाय ठप्प जाल्ले। हांव अजूनय तांची जी पूर्ण जर आमी पळयत जाल्यार अजूनय तांची भुमिका जी सरकाराची आसा, भाजप सरकाराची, ती संशयास्पदच आसा। कारण आमी पळयत जाल्यार आज बजेटान सुद्दां तरतूद खंयचीच केल्ली ना कॉर्पोरेशनाक। बाकीच्या खुबश्या आमदारांनी हे म्हणजे जे विरोधक आसा तांणी हे जनते फुडें हाडला की खुबशे तांणी तरतूद कांयच केल्ली ना, फक्त एक घोशणा कशी केल्ली आसा। म्हणून हांव मायनिंग पिडीतां कडेन मागता, तांकां हाची कल्पना आसा की हांचे विश्वास करपाक ना, बेश्टी ती घोशणा उरची न्ही। एक इलेक्शन जुंगला तो फक्त आसचो न्ही, हाच्या खातीर फाटल्यान लागा आनी इलेक्शना पयलीं हे सुरू करून घेया। कारण एकदां इलेक्शन जालें की मागीर हे परत ताका पानां पुसतले आनी परत आशिल्ले जे म्हाज्या मागल्या जावपाचें आसा। म्हणून आतांच तांच्या फाटल्यान लागा आनी ते करून घ्या, कित्याक ताका खूब टायम लागता कॉर्पोरेशन सेटअप करपाक। म्हणून ते आतांच घोटाळो जालो किंवा एनवायरमेंट पर्यावरणाचो ऱ्हास जावंक लागलो परत एकदा, जाल्यार खंय तरी परत शाह कमिशना भशेन कमिशन येतले किंवा तरी कोर्टान वतलो आनी परत मायनिंग ठप्प जावपाची शक्यता आसा। म्हणून हांव परत मागता की त्या कॉर्पोरेशनार बारकायेन नजर दवरून मायनिंग जे आसा ते सस्टेनेबल मायनिंग आनी रेग्युलरायज मायनिंगाचे जे हे आसा ते करून मायनिंग त्या प्रकारे सुरू जावंक जाय, हाचे कडेन लक्ष दिवंक जाय। नाल्यार कशेंय करून अंदाधुंद प्रकारे जर चालू केले, सुरू केले कॉर्पोरेशन, जाल्यार फाल्यांची पयलींची पाळी आसा तशीच पाळी येतली, सिच्युएशन जैसे थे परत जावपाचे चान्सीस आसा। कारण हाच्या उपरांत म्हाका दिसना हे सरकार आसतले। म्हणून आतां ते आसा आनी तांणी जेन्ना घोशणा केल्या तेन्नाच हांव मागता मायनिंग पिडीता कडेन की तांणी बेगीच्या बेगीन तांच्या फाटल्यान लागून हे जे कॉर्पोरेशन आसा ते सुरू करचे।
म्हणण्याचं की एक म्हणजे जे आता खूप जणांचे मायनिंग बंद आशिल्ल्या कारणान खूप जणांचे जे कंपनीने काम करप जे सॅलरी आशिल्ले जॉबार आशिल्ले तांचे जॉब गेल्ले आसा खूप जाणांचे कितें कितें कॉन्ट्रॅक्टां जे ते कॉन्ट्रॅक्टां बंद जाल्ली आसा फाल्यां कॉर्पोरेशन करून कशा प्रकारे सुरू करतले ते म्हाका अजून कल्पना ना पुणून जर कॉन्ट्रॅक्टां दिली कितें दिली जाल्यार फाल्यां अशें जावंक येता की जे जॉबाक पयलीं आशिल्ले तांकां जॉबूच ना अशें जावचें न्ही सरकारान जे पयलीं जॉबार आशिल्ले तांकां पयलीं फर्स्ट प्रिफरन्स दिवन तांकां जॉबाक घेवंक लावंक जाय आनी जे कोण कॉन्ट्रॅक्ट बारीक बारीक घेताले कितें म्हणजे जे जे निगडीत व्यवसाय करताले मायनिंगेच्या संबंधान तांकां खंय भायर उडोवचें न्ही कारण ह्याच गजाली खातीर ते आंदोलन करताले की मायनिंग सुरू जावची ते करूंक शकूंक ना आज जेन्ना तुमी कॉर्पोरेशन करपाचे घोशणा करता ताज्या पयलीं कितलेदा आश्वासनां दिवन जाली की जे आंदोलन करते आसा तांचेर केसी घाल्ले आसा ते आमी फाटीं घेतलो हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी सुद्दां एकदां येवन सांगिल्ले की आमी तांचे वयल्यो केसी सगळ्यांचे फाटीं घेतल्या म्हणून अजून मेरेन कोणाक वयल्यो केसी फाटीं घेवंक ना तांचे अजून केसी चालू आसा तांकां अजून कोर्टार वचचें पडटा तांकां अजून पुलीस आपयल्या वचचें पडटा हे सगळें बंद जावंक जाय तांचे वयल्यो केसी ज्यो आंदोलन कर्त्यांचेर घाल्ल्या त्यो बेगींतल्या बेगीन फाटीं घेवपाची मागणी शिवसेना परत एकदा करता आयज गोवा सरकार कॉर्पोरेशन कित्याक इलेक्शनाक पावल्या आनी कॉर्पोरेशन करता पूण सगळ्या लोकांनी याद दवरूंक जाय की मायनिंग बंद कोणी केल्यो ह्यो बंद ह्या बीजेपीन केल्यो आनी कितली वर्सां बंद उरल्यो कित्याक तर आज ट्रक वाले आसा मशीन वाले आसा जावं बार्ज वाले आसा ते खुबशे जाणांच्यो कितलेशेच वर्सां आयज मशीन आनी ट्रक बंद आसा सगळ्यांनी आजून सुरू करूंक ना कित्याक आतां कितें डब उगडप आनी कितें चालू आसलें पूण सगळ्यांकूच तितून काम मेळोंक ना आनी तेका लागून हे कॉर्पोरेशन जर करता जाल्यार दुसरे मायन्स डिपार्टमेंटाक लागता ते बरें मागीर बारीक लोक घर बांदूंक सोदता कोणाक कितें रेंव आनी चिऱ्याची गरज आसा तांकां आयज खूब म्हारग घेवचें पडटा कित्याक तर हे इल्लीगल कार्डां पळयतात कित्याक गव्हर्मेंटान आयज कॉस्ट खूब वाडलेलो आसा भायल्या स्टेटींसून समज जर कोण रेंव हाडटा जाल्यार तेका काडून भितर उडयता अक्षरशा भितर उडयता अशे केसीस जाल्लेले आसा आनी हे निर्णय सरकारूच दिता तेका भितर उडयता म्हणजे कितें आसा हांगाय बी रेंव ना आनी भायल्यान हाडून दिना म्हणजे
हे व्हडल्या नेत्यांचे क्रशर महाराष्ट्रात आणि बारीक लोकांना हे वयर जी रेव काडटाली त्यांका नंबर असतात त्यांचे गव्हर्नमेंटाचे म्हणजे मायन्स डिपार्टमेंटाचे पण आता कितलीशीच वर्सां ते बंद आसा म्हणजे तेंच्यांनी ती कितें करची जसे ट्रक बंद उरलेले तसे हेंची बी बंद उरल्या तेंकाय बी लुकसाण भरपाई दिवची कित्याक तेंका गव्हर्नमेंटान रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्लो आणि आज तेंचे सगळे धंदे बंद करून बसलेले आसा आणि जे बारीक बारीक आमचे गाडयो घेवन बारीक म्हणजे व्हेकल्स हे ओडटा रेंव ओडटा जे महाराष्ट्रांसून आणि तेंच्यो बी गाडयो बंद उरल्या कित्याक ते भायरसून रेंव हाडीत जाल्यार हे ड्रायव्हरांक सुद्दां काडून भितर उडयता अशे केसीस जाल्ले आसा आनी जाल्या आमच्यो आनी ते कितें करते कितें चल्लां ते कळना म्हणजे कितें तरी हेजेर विशय घेवचे सरकारान हे बारीक लोकांक त्रास करचे न्हू कित्याक हांगा मायक तुमकां कोण पयशे दिवचो ना कितें तें सुरू कर म्हणून सांगपाक हांगा हांगा तशी हें ना कितें बाबा सगळे जाण येता तुका कितें दितले बाबा एक हें कर म्हणून कित्याक म्हाका हितून दिसता हे कॉर्पोरेशन आतां करता फाटल्या जाग्यार ते कितें तरी भितर करप्शन जावचें न्हू हें हांव मागता कित्याक आयज जे पद्दतीन हे आतां इलेक्शनाक तुमचे प्रश्न आहेत ट्रक ओनर्स आसा तांकां मायनिंग बंद जातली तेन्ना कॉम्पेन्सेशन दिल्लें सरकारान सो आतां परत कॉम्पेन्सेशन दिवचें पळय हांवें कॉम्पेन्सेशन म्हटलां तेजेर जर ट्रक बंद जाले तेन्ना अकस्मात बंद जातकूच तेंचे रोजी गेली म्हणून तेंच्यांनी एक कितें तरी बारीक सारीक दिले पूण तेतून ड्रायव्हर आसले तेंकाय कांय काम ना आनी हांगा हेंकां पळय ते कांय ना आयज तेंचे ट्रक परत जाग्यार हाडटले एक मशीन ते परत तूं आयज रस्त्यार हाडटलो जाल्यार तेका खूब खर्च आसा ते रिपेर करचे पडटले कित्याक तें स्टिलाचो हें जो तो मशीन बंद जाता म्हणून तेंकां कितें तरी आर्थीक दृश्ट्या मदत करची जावं तेजेर मागीर तुमी इंट्रस्ट लावचो ना लावचो ते हांव तुमकां सांगता म्हणजे ते कितें तरी आतां ते आयज इतले परिस्थिती जाल्या की ते स्वताचे घरचे भांगर सुद्दां विकून तेंच्यांनी आयची रोजी रोटी चलयल्ली आसा म्हणजे आयज तेंचे कडेन कांयच ना की परत तो ट्रक आपलो आसा तो तेका विना नेवी घालून आनी पासींग तेजें करून आनी सर्विसींग करून जाग्यार हाडून तो आयज मायनींग सुरू जाता चलयतलो हें तेंचे कडेन परिस्थिती ना आमी म्हणटा हें आर्थीक दृश्ट्या मदत करची